नमस्कार. आयच्या या ग्राउंड झिरोक तुमकां सगळ्यांक येवकार. म्हत्वाचो दीस, ऐतिहासीक निवाडो सर्वोच्च न्यायालयाचो अशें आज दिसाची सुरवात जाली. सकाळी सावन जे कितें घडलां तें सगळें आमी तुमचे म्हऱ्यान हाडत आसात. ब्रेकिंग न्यूज, त्याच बरोबर पॅनल डिस्कशन, सद्याचो आतां मेरेन कितें घडलां आनीक ह्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निवाड्याचो अर्थ कितें, अन्वयार्थ कितें आनी ताजी इम्प्लिकेशन्स कितें, ह्या सगळ्या गजालींचेर आनी त्याच प्रमाणे नक्की हो निवाडो कितें म्हणटा ह्या सगळ्या गजालींचेर आमी आतां उलयतले. त्याच बरोबर वेगवेगळ्या घटकांतल्यान, राजकीय घटकांतल्यान जे रिएक्शन्स आयल्यात ती रिएक्शन्स तुमकां दाखयतले. हांव सगळ्यांत पयलीं सुरवात करतां. आमचे लिगल रिपोर्टर मुकेश कुमार म्हजे बरोबर स्टुडियो भितर आहात. मुकेश, just before we move on to the finer details, let's start with a very, very simple thing. What are the main highlights of this judgment of the Supreme Court? Main highlights, if we say that Supreme Court has upheld the High Court order dated 1st March, in which the High Court had quashed and set aside the notification by Goa government, more particularly by Director of Municipal Administration, regarding the reservation in 5 municipal councils. The councils are Marmugao, Margao, Mapsa, Sangem and Kepem. So that has been upheld by the Supreme Court. And when the High Court had given the judgment on 1st March, the High Court had given 10 days time to the DMA to issue fresh notification regarding the new reservation scheme. So now the Supreme Court has upheld that. Meanwhile, the judgment of the High Court was stayed. That's why Supreme Court has given 10 days from today. That means in next 10 days, DMA has to issue fresh notification regarding the reservation in these 5 municipal councils. Second part was that the issue was that how State Election Commission acted in this matter. High Court had made observation that when the matter was listed for the final arguments and final disposal before the High Court, the same very day State Election Commission issued the notification. So this issue has been strongly taken up by the Supreme Court, and Supreme Court has said that State Election Commission and more particularly the Commissioner did not act independently. It seems that because Law Commissioner has been given the additional charge as the State Election Commissioner, that's why he did not act independently. So now the Supreme Court, you can say it historic because it will be applicable across India, and it has come up from the Goa issue that nobody will take additional charge as a State Election Commissioner, and Supreme Court going ahead has said that anybody, any State Election Commissioner who is having additional charge has to step down immediately, and the state government including Goa government has to appoint new independent State Election Commissioner. So this is the key points, Pramod. But this is a very tricky situation now, Mukesh, that the verdict has come. I think at least fundamentally we know how the election process will go ahead now. So 10 days from now, still 22nd March probably, they will have to complete the reservation process, and then the nomination process and the election process will start. So if we consider that, what happens first, the reservation process or the election commissioner needs to step down? What is the process? At least what is your interpretation? What is your understanding? What is the priority now? One side, the Urban Development Department starts the reservation process. Election Commission withdraws the notification that is already been issued, and the State Election Commission steps down. All these three things should happen simultaneously. First thing, a State Election Commissioner has to step down. That I feel that most strongest observation and order of the Supreme Court. Supreme Court has said that not only Goa, but in other states also, any such case is there, then SEC himself has to step down as soon as possible. So first thing has to happen by evening. Evening has happened, but still I feel that we have couple of times. SEC himself should step down considering the Supreme Court's order. But I feel that technically no decision has been taken by SEC or Goa government because they have not received the authenticated copy of the Supreme Court judgment. So that may be one thing, that's why we are not seeing any development. But in next couple of hours, today Supreme Court judgments can be uploaded,
and maximum by tomorrow we can see such development. So first thing is that State Election Commission has to step down. Number two, Goa government has to appoint independent State Election Commissioner, and then there is 10 days time. During this period, DMA has to notify fresh delimitation and reservation. What you are saying essentially, Mukesh, is that the withdrawal of notification is a formality now. The withdrawal of the notification of Yes, these yes. 5 municipalities, election to these 5 municipalities. yes. However, when the election gets notified again, probably after 22nd March, it should be under a new state election commissioner. So government needs to appoint a new independent autonomous state election commissioner within next 10 days. So the new state election commissioner can start the election process afresh for these 5 municipalities. That's what you are saying. Yes, of course. So first 10 days, from today 10 days, DMA has duty to complete this reservation process, and most importantly, whatever observation was made by the High Court regarding that 1/3 reservation for the women or other reservations also. Now I feel that DMA will not repeat that mistake again, and of course they will rectify the whatever mistake they have committed in the past, and then of course new state election commissioner will notify the fresh election process for these 5 municipal councils. परत मुकेशा मला वच्ची पयलीं हांव थोडकी भितर लोकांक सांगता की 3 इम्पॉर्टंट गजाली. एक, हायकोर्टाची ऑर्डर अपहेल्ड केल्या. म्हळ्यार हायकोर्टान जे सांगिल्लें की इलेक्शनाचो प्रोसेस नोटिफिकेशन विड्रॉ करपा लायिल्लें 5 म्युनिसिपालिटी खातीर, कारण थंय रिजर्वेशन प्रोसेस जो आसा इट इज नॉट एज पर द कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट म्हणून. सो ती अपहेल्ड केल्या. पण तितल्याचेर हें प्रकरण उरलें ना. जेन्ना सुप्रीम कोर्टान ही कंप्लीट केस स्टडी केली, फायल वाचली, तांकां एक लक्ष आयलें आनी आर्ग्युमेंट्स आयकले दोनी सायडीचे. तांकां एक गजाल लक्ष आयली की द वे दीस प्रोसेस हॅज हॅपन्ड. सो तातूंत भितर तांणी 2 ऑब्जर्वेशन्स केली. पयलीं ऑब्जर्वेशन केलें जे फर्स्ट नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन आयिल्लें, जेन्ना हायकोर्ट सोमाराक केस आयकुपाचें आशिल्लें आनी ताज्या अर्दवर पयलीं इलेक्शनाचें नोटिफिकेशन इश्यू केल्लें, जें सुप्रीम कोर्टाक क्लियरली दिसता की खंय तरी हायकोर्टाक प्रिएम्प्ट करपा खातीर सरकारान हें केलें. दुसरें जें सुप्रीम कोर्टान उलयतना म्हळां की फाटली जी सुप्रीम कोर्टाक मॅटर वतकीर जी इंटरीम स्टे मेळिल्ली, टॅक्निकल स्टे मेळिल्ली, म्हाका दिसता आमी डे 1 सावन प्रुडंट तुमकां कन्सिस्टंटली सांगताले की ही टॅक्निकल स्टे, ही मेरिटाचेर दिल्ली स्टे न्ही. कारण जजीसांनी फायल वाचची आशिल्ली, डिटेल्स तांकां कळची आशिल्ल्यो म्हणून टॅक्निकल स्टे दिल्ली, सो दॅट द SLPs डू नॉट बिकम इनफ्रक्च्युअस. आनी टॅक्निकल स्टे दिले आसतना आनी सुप्रीम कोर्टान सांगलां की आमी मंगळाराक फायनल डिस्पोजलाक हो मॅटर घेता म्हण. अशें आसतना त्याच स्टेट इलेक्शन कमिशनान घाई करून परत ह्या 5 म्युनिसिपालिटींचें इलेक्शन नोटिफाय केलें. 2 दीस वाडोवन दिलो प्राज नॉमिनेशन भरपाक. इलेक्शनाक खातीर 1 दीस वाडोवन दिलो आनी रिजल्ट सेम दिसाक दवरले. हेंय सुप्रीम कोर्टान सांगलां की तुमी कसली घाई आशिल्ली जेन्ना आमी सांगताले की मंगळाराक आमी फायनल डिस्पोजला घेता मॅटर, जाल्यार परत वचून नोटिफाय करपाचें. ट्रेजेडी अशी आहा ह्या सगळ्या प्रकाराची की फाटल्या 20 दिसां भितर पळयात आतां परिस्थिती कशी जाली ती. फाटल्या 20 दिसां भितर अशी परिस्थिती जाल्या की इलेक्शन नोटिफाय जालां, विड्रॉ जालां, परत नोटिफाय जालां, आज परत विड्रॉ जातले आनी मागीर परत नोटिफाय जातले. आनी हे सगळी स्वताची लज काडून घेवपाचे प्रकार चल्ले आमचे, ते कित्या खातीर चल्ल्यात की म्हाका सुप्रीम कोर्टाची आयची जेन्ना रिटर्न ऑर्डर येतली म्हाका दिसता तेन्ना ताजेर खूब चड उजवाड पडटलो. आनी हे सामकी म्हत्वाचे 3 मुद्दे. आनी तिसरो मुद्दो जो म्हाका दिसता कोणाच्याच असो ध्यानीमनी नाशिल्लो की ताचेर सुप्रीम कोर्ट उलयतले आनी इतलो खर निकाल दितले, ते म्हळ्यार अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट इलेक्शन कमिशन. म्हळ्यार स्टेट इलेक्शन कमिशन जे आसा आनी स्टेट इलेक्शन कमिशनर जे आसात, जस्ट तुमकां याद करून दिवपा खातीर सांगता, जे गोंय सरकारा भितर लॉ सेक्रेटरीच्या पदाचेर आसात त्याच मनशाक, त्याच अधिकाऱ्याक सरकारान स्टेट इलेक्शन कमिशनाचो कमिशनर म्हूण अपॉइंट केला. जो कमिशनर इंडिपेंडंट आसपाक जाय, ऑटोनॉमस आसपाक जाय, लोकशाही भितर इलेक्शन फ्री आनी फेर जावची हाची जबाबदारी
ज्या संस्थेचेर आसा त्या स्टेट इलेक्शन कमिशनाचो कमिशनर हो सद्याक एक सरकारी अधिकारी इतलेच न्ही तर तो एडिशनल चार्ज घेवन बशिल्लो सरकारी अधिकारी आनी जो ह्या सरकारा भितरूच लॉ सेक्रेटरी म्हणून काम करता. सो एक गजाल लक्षात येवची, ही जेन्ना नोटीस सुप्रीम कोर्टाच्या नदरेक आयलें तांणी फक्त गोंया खातीर न्ही तर पुराय देशा खातीर रुलींग दिलां की जर पुराय देशाक खंयच्याय स्टेट इलेक्शन कमिशनाचेर जर असे सरकारी अधिकारी आसात जांनी एडिशनल चार्ज घेतला आणि तातूंतल्यान स्टेट इलेक्शन कमिशनाची ऑटोनॉमी आणीक इंडिपेंडन्स हें जर कॉम्प्रोमायज जाला जाल्यारय तांणी स्टेप डावन जावचें म्हणून फक्त गोंयचें न्ही हें रुलींग तांणी पुराय देशा खातीर दिलां. कारण इलेक्शनाच्या प्रक्रिये कडेन इलेक्शनाच्या स्वायत्तते कडेन आनी स्वातंत्र्या कडेन खेळ जावपाक जायना. मुकेश, फायनल क्वेश्चन बिफोर आय लेट यू गो. इट्स अ व्हेरी व्हेरी सिंपल क्वेश्चन. what is the crux of this whole judgment? Because everybody now says, even we had a panel discussion in the afternoon, everybody said that let the powers of reservation and delimitation rest with the state election commission. Do you think that is the minimum takeaway apart from what the Supreme Court is saying in the point blank words? That's the minimum takeaway, and probably it can turn into a face saver for this government if they bring in those amendments and hand over these powers to the state election commission in the next assembly session. Pramod, I have been reporting this legal reporting for 9 years in Goa, and I have seen several times when the civic election happens, this issue always raised. And last time also in 2015 also Goa government had made this statement, the power of delimitation and reservation both will be given to the state election commission. For example, in CCP matter, Corporation of City of Panjim election, delimitation is done by DMA, but reservation is decided by a state election commission. So on the same line, rather delimitation, power of delimitation should also be given to the state election commission. Government has been promising this, but it has never happened. And such cases have come up. Even 2015, such similar petitions were filed. High Court had given some order. Later, Supreme Court vacated that. So, state government had always this excuse, you can say, that once the election process is started, no court can intervene. But this time, there is one clear message, and the most takeaway this, now onwards, this is not your excuse. Government cannot act arbitrarily on this ground that election has been notified. So, very good judgment and historic judgment for sure, and I hope Goa government will learn from these mistakes and the lessons. Thanks a lot, Mukesh. जशी घडटात कारण एक गजाल सांगता की रिटर्न ऑर्डर अजून येवची आसा. जशें स्टेट इलेक्शन कमिशन किंवा गोंय सरकार रिटर्न ऑर्डरीक रावला आसतलें. ही आमी जे आयकलां ते सुप्रीम कोर्टा भितर जी ऑर्डर प्रोनावन्स जाला ते आयकलां. लेखी ऑर्डरी भितर आनी कितें कितें आसतलें ते ती लेखी ऑर्डर येतगीरच कळटलें आनी त्योय डिटेल्स घेवन आमी तुमचे म्हऱ्या येतले. मुकेश, थँक्स अ लॉट फॉर जॉयनिंग विथ अस. ताजे पयलीं आतां मुखार वतना आमी कांय रिएक्शन्स जी सकाळी सावन आयल्यात ती आयकुया. सगळ्यांत पयलीं विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत. इट इज ए मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी अशें म्हणलां. मुख्यमंत्री जेन्ना शपथ घेता तेन्ना मुख्यमंत्र्याच्या शपथे भितर शब्द आसता, अपहोल्ड द सँटिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. हे कॉन्स्टिट्यूशनाची सँटिटी अपहोल्ड करपाचें काम मुख्यमंत्र्याचें आसता. आनी इन दीस केस, एज पर दी जजमेंट, दीस गव्हर्मेंट एंड द चीफ मिनिस्टर हॅज फेल्ड to uphold the sanctity of democracy, and hence it does not deserve, they do not deserve to be in the ruling. So they should actually step down. The government should step down by taking the responsibility, moral as well as legal. State election commissioner जो कोर्टान सांगता की कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन जाला म्हणून आणि आय कॅनॉट रिपेअर इट म्हणटा, आय कॅनॉट डू द डॅमेज कंट्रोल. कसलो स्टेट इलेक्शन कमिशनर? He was a puppet in the hands of the government. आणि हांव ह्या टायमार सगळे सरकारी अधिकाऱ्यांक शिटकावणी दिता, ह्या सुप्रीम कोर्टाच्या जजमेंटाचो तांणी सारको अभ्यास करचो.
आणि कोण्याच सरकाराची बेकायदेशीर कर म्हणटा ते करचे न्ही. बेकायदेशीरपणां केली जाल्यार ते दुश्परिणाम कितें जाता ते आज आमकां पळोवन येता. विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामत जे सामके पोटतिडकीन उलयताले की मेन गजाल अशी आसा, म्हाका दिसता एक पॉयंट जो मुद्दो बरो आशिल्लो तो म्हणजे सरकारी अधिकाऱ्यांनी IAS ऑफिसरांनी राजकारण्यांच्या हातांतले बावले जावचे न्ही. कारण आज एकटो सत्तेर आसा, फाल्यां दुसरो सत्तेर येतलो. आज एक मुख्यमंत्री आसा, फाल्यां दुसरो मुख्यमंत्री येतलो. सरकारी अधिकारी आनी ब्युरोक्रेसी हांची प्रायमरी जबाबदारी आसता की कॉन्स्टिट्युशनल मॅन्डेट वायलेट करपी जर ऑर्डर्स तांचे पॉलिटिकल बॉसीस दिवपा लागले आनी ते तुमी आयकुपा लागले जाल्यार कशें जातलें. आनी तो एक मुद्दो विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी मांडला की मोस्ट इम्पॉर्टंटली सरकारी अधिकाऱ्यांनी असल्यो ऑर्डर आयकुची न्ही जाल्यार तुमी फोंडा पडटले म्हणून. नेक्स्ट आमी आयकुया गोवा फॉरवर्ड पार्टीचे अध्यक्ष आनी जाणी ह्या पिटिशना फाटल्यान बरोच नेट लायलो, जांचे दुसऱ्याच्या नांवान पण तांचेच पिटिशन आशिल्लें आनी सुप्रीम कोर्ट मेरेन ते गेले. तांणी आत्माराम नाडकर्णी सारके आदले एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ द कंट्री तांकां रिप्रेझेंट केलें सुप्रीम कोर्टा भितर. ते विजय सरदेसाय कितें म्हणटात ते. This judgment is actually a judgment that is applicable to the whole country, where puppets like Chokaram Garg are appointed in dual positions, which the Supreme Court has today called as the mockery done by the state government. This is a mockery done by the state government that the judge has also reportedly asked immediate removal of the state election commissioner and a unbiased neutral person to be appointed immediately to the post of the state election commission, so that the attempts by the government to cheat the people, to manipulate the elections and to derail democracy should not be allowed, not only in Goa but anywhere in the country. परत हांगाय बी स्टेट इलेक्शन कमिशनाक पपेट म्हणप जाला. हांव एक गजाल याद करून दिवपाक सोदता की प्रत्येक मनीस स्टेट इलेक्शन कमिशनाचेर कित्याक पिकार आसा. कारण जे कोण सत्तेर आसात ती मागीर खंयची पार्टी आसूं ते आपल्याक जाय तशें इलेक्शना खातीर मॅन्युपुलेशन करपाचे सदांच प्रयत्न करतात, खंयची पार्टी आसूं. ते तांकां करपाक दिवप न्ही हें काम कोणाचें तर ते इलेक्शन कमिशनाचें. ह्या केसी भितर कितें जालें हायकोर्टा भितर सुद्दां लास्ट हायकोर्टान विचारलें इलेक्शन कमिशनाक तुमी सरकाराचेर दबाव घालात की हे इलेक्शन प्रोसेस चेंज करात, रिजर्वेशन प्रोसेस चेंज करात म्हणून. आनी नेक्स्ट डे इलेक्शन कमिशनान येवन हायकोर्टाक सांगलें की आमच्यांनी जायना कारण आमचो अधिकार न्ही तो सरकाराचो अधिकार म्हणून. सो ताजेर हायकोर्टा भितरूय स्ट्रिक्चर्स आशिल्ली ऑर्डरी भितर आनी एक गजाल सांगिल्ली की अधिकारांची गजाली उलयनाकात, टू एन्श्युअर फ्री अँड फेर इलेक्शन्स ही तुमची पयली ड्युटी म्हणून. आनी ती राखपा खातीर तुमी खंयचेय अधिकार घेवन सरकाराक सांगपाक शकतात की हें चुकीचें म्हूण. आनी हें सांगपाचो जेन्ना स्पायन स्टेट इलेक्शन कमिशनाक आसना तेन्ना बळी कोणाचो वता जाल्यार तो लोकशायेचो वता आनी तो फ्री आनी फेर इलेक्शन्सांचो वता. सुप्रीम कोर्टाची रिटन ऑर्डर जेन्ना येता तेन्ना तातूंकय कितें बरयलां तें कळटलें. आतां आयकुया महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्षाचे फुडारी सुदीन ढवळीकार कितें म्हणटा ते. एक मोठी चपराक जी चपराक सुप्रीम कोर्टान गोवा गव्हर्मेंटाक दिल्या आनी इलेक्शन कमिशनाक दिल्या. आज बसून इलेक्शन कमिशन हें सरकाराच्या पांया पोंदचें हें जाल्लें आसा. त्या खातीरूच ही परिस्थिती आज गोंयकारांचेर आयल्या. आज जे सुप्रीम कोर्टाचें जे डिसिजन आयलां तो लोकांचो विजय आसा. हांव म्हणना ते भारतीय जनता पक्षा फाटल्यान हें मारलें म्हणून ना, हो लोकांचो विजय. भारतीय जनता पक्षान दोळे उगडचे कितें चल्लां तें आनी पळोवचें. हे फाटल्यान एक आसा आनी मुखार एक आसा हें सगळें विसरल्या. कारण मगो पक्षान हात घेवन भारतीय जनता पक्षाक गोंयांत हाडलो. ही त्या वेळा वयल्या लिडरांची आमची चूक आसा अशें हांवूय म्हणना. पूण त्या वेळार तें घेतिल्लें डिसिजन हें आज कितलें गोंयच्या लोकांक मारक पडलां हें आमी आतां विचार करपाची आवश्यकता आसा आनी तो विचार आमी केल्लो आसा.
सुदीन बाबू स्टेट इलेक्शन कमिशनाचे उलयले आणि एक ह्या सरकारातल्या मंत्र्यांचेर उलयले. आणि एक सध्याची परिस्थिती अशी आसा की भारतीय जनता पक्षाचेच आमदार वास्कोचे कार्लोस आल्मेदा म्हणटात की मिलिंद नायकाक ड्रॉप करचो आणि इतल्याचेर ना ते खंय फाल्यां प्रधानमंत्र्याक चीट बरयतले की ताका कित्याक ड्रॉप करचो तो, कारण मुख्यमंत्री खंय ड्रॉप करना, सो आतां ते प्रधानमंत्र्याक चीट बरयतले. इतली सद्याक परिस्थिती आसा. आनीक एक की अल्टिमेटली जेन्ना अशी जजमेंट येता ती बी सुप्रीम कोर्टाची येता, जंय हायकोर्ट पयलीं सांगता ही केदी व्हडली चूक ती. सुप्रीम कोर्ट ताज्याकय 2 पावलां मुखार वचून सांगता तुमी केदी व्हडलें ब्लंडर केलें तें, जाल्यार ताची जबाबदारी कोण घेतले, ही जबाबदारी कोणाची, ही जी मोकरी जाल्या ह्या मोकरीची जबाबदारी कोणाची. फक्त डायरेक्टराक ब्लेम करतले म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशनाच्या, काय ज्या पॉलिटिकल बॉसिसांनी तांकां हें करपा लायलें तांकां ब्लेम करतले. आमी मुखार वचचे पयलीं ऐकुया भारतीय जनता पक्षाचे अध्यक्ष सदानंद शेट तानावडे कितें म्हणटात ते. आमचे इमिजिएट रिएक्शन प्रकारान कशें आसा की सुप्रीम कोर्टान जो निर्णय दिल्लो आसा त्या निर्णयाचो आमी आदर करतात. कारण लोकशाही भितर एखादें डिसिजनाक जर समजा कोर्टान जें दिल्लें आसा म्हाका दिसता आजचो जे निर्णय जालो त्याच्या हाचे प्रमाणे 30 एप्रील पर्यंत पूर्ण इलेक्शन प्रोसेस पूर्ण करपाक जाय. आनी म्हाका दिसता रिजर्वेशन परत करपाक जाय अशें 10 दिसां भितर जो कितें निर्णय आसा त्या निर्णयाचो भारतीय जनता पार्टी म्हणून आमी आदर करतात. पण हे सगळे जरी असले आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टीच्या निवडणुकीच्या संदर्भात हाचो कसलोच परिणाम आमचेर जावपाचो ना. 30 एप्रिलाचे निवडणूक जरी जाल्ले आनी जी ठरलेली डेट तेन्ना जरी जाल्ली आसत जाल्यार भारतीय जनता पार्टी जे 5 म्युनिसिपालिटीज आसात आमची म्हापसा आसत, म्हापसा, मुरगांव, मडगांव, केपें आनी सांगे ह्या 5 मतदारसंघा भितर भारतीय जनता पार्टीचेच सपोर्ट केल्ले सगळे उमेदवार हे निवडून येतले. कारण भारतीय जनता पार्टीच्या फिडच्या ह्या निवडणुकीचेर आमचो कसलोच परिणाम जावचो ना. 21 तारीख जाली कितें आनी मागीर 30 तारीख आमकां कांय ना. पण जे निर्णय जाल्ले आसा तो कारण कोर्टाचो निर्णय आसल्यामुळे त्या निर्णयाचो आमी भारतीय जनता पार्टी आदर करता. इतलें आमकां सांगपाचें. सरकाराक सेटबॅक कसो? अजिबात ना सरकाराक सेटबॅक. कारण पयल्यो 7 ज्यो आसा 7 म्युनिसिपालिटी हे आतां 20 तारीख निवडणूक जातले. त्या आतां तेंच्या निर्णयान त्यांचो रिजल्ट दवरप अशें आसा काय तें हांवें काय डिटेल तातूंत पळोवना. पण हे 7 म्युनिसिपालिटी 6 म्युनिसिपालिटी एक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भारतीय जनता पार्टीचे पुरस्कृत उमेदवार जे आसात ते पूर्णपणे त्या भागा भितर जिखून येतले. आनी ज्या वेळाचेर परत जे निवडणूक जातली उरलेले 5 ह्या 5 म्युनिसिपालिटी भितर भारतीय जनता पार्टीचेच उमेदवार निवडून येतले. कारण ज्या तरेचें वातावरण त्या हातून सगळ्या हातून आसा आनी खास करून कारण सगळ्यांत म्हत्वाचें समर्थन जें आसा ते लोकांचें समर्थन त्या भागांतलें तें सगळ्यांत म्हत्वाचें. म्हाका दिसता ह्या सगळ्या म्युनिसिपालिटींतल्या लोकांचें समर्थन हे भारतीय जनता पार्टीचें. भारतीय जनता पार्टीच्या प्रदेशाध्यक्षांचे मत तुम्ही ऐकले. तांची एक गजाल बरी आहा की आमी केस हरू आमी इलेक्शन जिखतले म्हणटा ते. आतां ते पळोवया की जात तें इलेक्शन जेन्ना जातलें लोक जेन्ना मतदान करतले ताजो निकाल आमकां तेन्ना कळटलो. बट तांची भुमिका अशी आसा सेटबॅक कांय ना, केस जरी हरले तरी इलेक्शन आमीच जिखतले म्हणून. तें कितें जाता तें मुखार पळोवचें पडटलें. खूब जालें सुप्रीम कोर्टाचेर आमी उलयले. जस्ट अ स्मॉल दिस थिंग की प्रत्येक आमचे जिणे भितर फक्त सुप्रीम कोर्ट केसी राजकारण इतलेंच उरपाक जायना, खेळय उरपाक जाय, खेळीमेळीचें वातावरणय उरपाक जाय. आनी तातूंतलीच एक गजाल म्हळ्यार AFC जी गोंया भितर आतां टुर्नामेंट जावपाचो आसा 4 वेन्यूज सिलेक्ट केल्यात. क्लायव्ह अल्वारीस इज देर विथ मी. क्लायव्ह इज जॉयनिंग मी लाईव्ह, हू इज गोइंग टू टेल अस अबाउट द वेन्यूज एंड हाऊ द टुर्नामेंट विल progress. Clive, tell me more. Go ahead. So, yesterday, Asian Football Confederation announced the venues for the AFC Champions League, and I'm proud to say that after ISL, Goa will be now hosting the Group E matches of the tournament. As you know, Goa was the first team from India to get direct qualification into the Premier Tournament after finishing top of the points in the table in 2019-2020 season.
in the Asian Champions League, basically FC Goa is clubbed with last season's runners-up Persepolis FC from Iran, Qatar's heavyweights Al Rayyan SC, and the fourth team will be basically the winners of the Western Region playoff, which is yet to be decided and will be played on April 7th. The matches will be held in Goa from April 14th to the 30th. However, the specific stadiums for the matches have not been announced yet. As per the bidding process, it was pre-planned with all members of the association, and AFF also bidded for to get the matches in Goa, and a lot of requirements were put in place, which included minimum travel, quarantine restrictions for away clubs, the convenience of flight connections and medical situation in the host country, sufficient venues to organize the matches, and most importantly, mandatory COVID-19 test to to all the players officials, which all this cost will be borne by AFC. And it seems Goa was the perfect fit. And that is why they got the AFC Group E matches to Goa. One more small thing to add is that Bangalore FC will also play the AFC Cup qualifiers on 14th April at GMC Bambolim Stadium. That is all from me. थँक्स क्लाइव. हांव इतल्याचेर थांबता. वेळ सारको सोंपला आमचो, पण एकच गजाल म्हत्वाची की लोकशाही आणि वेंचणूक प्रक्रिया ह्या गजाली कडेन कृपा करून फोकाणा करनाकात. लेट देर बी फ्री एंड फेअर इलेक्शन्स. whoever wins, people will decide. whoever loses, people will decide. आमी कितें तरी नाडेपेन्न करतले, रिजर्वेशन अशें करतले, डिलिमिटेशन अशें करतले आणि इलेक्शन आमच्या फावरात व्हरतले हें खंयच्याच सत्ताधारी पक्षान चिंतचें न्ही. इतलेंच सांगता. थांबता. थँक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दीस ब्रॉडकास्ट. वैद्यरावात प्रुडंट. नमस्कार.